मोदी शेत एकटेच रोवपाक वयता आनी खूब त्रास जाता त्या शेताक लागून. रोवची ना काय सोडची अशें आसता. उदक सदांच आसता तेका. दोनी सायडीन पाड आसा. कितें मागता ते गव्हर्मेंटा कडेन म्हणटा कितें तरी आमकां सुविधा दिवपाक जाय उदक देवपाक नाजाल्यार कितें तरी जावपाक. आणि सध्या जे मशीन घातलं तुझे कितें म्हणून सांगता मशीन तशें घालता न्हू आमी हेजें कसपाचें आनी तें मिशीन आमकां अर्द्या शेताक तें उदक उरता आनी जायना तें वसना लिवपाक मेळना भितर रोमता. पाले शेतकार हे शेत लिवपा लागून येयल्ले आसा. हे आमचें वांयगण शेत जावन आसा आनी हें शेत कापपा लागून आमकां आमचो सर आतोन वाघ आमचो MLA सर खूब हेल्प करता. तो शेत रोवपा मेरेन तो कापपा मेरेन सुद्दां आमकां खूब हेल्प करता. शेत रोवपा तो हार्वेस्टिंग मशीन आपल्यालें एक उतरान तो आमकां रोखडें धाडटा. आमचो रोकोजी सर आमचो प्रेसिडेंट जाल्लो आसा तो सदांच आमकां हेल्प करता. ताका आमी कितेंय इश्यू आसले आमी रोखडे ताका सांगता. तो रोखडो वचून MLA सांगून MLA सर आमकां रोखडोच कितें जाय तें इवन तो आमकां पयशाचे दृश्टीन जावं आनी कसले इश्यू आसा ते सगळे आमचो सर सॉल्व करता. आमचे सगळे हे शेतकाराचे वतीन हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताका खूब आयुश्य दिवं ताका हांव म्हणटा आनीक असोच आमकां फुडें हेल्प करीत रावं अशें म्हूण हांव ताका मागता. तसो आमकां हेजे पयलीं शेत हें असले टायमार हें वांयगण काडलें तेन्ना सामकें सुकें आसतालें. सुकें म्हणल्यार ताका उदक नासतालें शेताक. सो आतां हांगा उदक खूब आसा आनीक हें मशीन भितर रोमता भितर सो स्टक जाता. त्या खातीर म्हाका दिसता हें उदक आतां वयर खूब घरां जाल्लीं आसा. म्हणल्यार जुवारी नगर सांकवाळ सायडीच्यान ती सगळीं हें उदक सगळें हांगा येता तें आनी तें उदक सकयल्यान येवन हें आमच्या शेताक अजून वचून उदक आसा. नाजाल्यार हें सगळें ड्राय आसतालें शेत. वांयगण म्हणल्यार ड्राय आसतालें. उदकाक आमी तळमळटाले उदक जाय जाय म्हणून वांयगणा टायमार. पूण आतां नाकाशें दिसता उदक चड जाता. आतां सद्या तरी हें भितर जाता मिशीन हार्वेस्टिंग मशीन. म्हाका दिसता हे उदकाचें कितें सेवरेज आनीक सगळें उदक लोक चड जाल्ले त्या खातीर हे सेवरेजाचें म्हाका दिसता पोंच्यान उदक हांगसर वयर सरता. कित्याक ही सकयल जमीन सकयल आसा आनी ते घरां आहा ती उंच आहा. बिर्ला जुवारी नगर आनीक सांकवाळे ती उंच आहा आनी ही जमीन सकयल आहा. सो सगळें भितरल्यान ते हांगसर उदक येता आनी म्हणून मिशीन आमगेलें रोमता भितर. एग्रीकल्चराक वचपाक जायतें गरजेचें कित्याक शेतून दुसरे कितें आनी उठपण कोतायचे आनी 1-2-3 म्हयन्यांनी. सो ते भाशेन न्हू युथां आज आमी पळयताय जाल्यार युथ जायते मुखार सरले. जावं शेत करपाक जावं गाय पोसपाक दूद सप्लाय करपाक युथां न्हू आज गरज आहा कितें तांकां मुखार हाडून न्हू तें तांकां दाखोवपाक इतलेंच.